जो फाटल्या 8 दिसां भितर तेणी ट्रॅव्हल केला, नॉट ओन्ली फ्रॉम द आउट ऑफ द कंट्री बट विदीन द कंट्री, हाजी चिंता सगळ्यांत चड आसा. त्या खातीर म्हजी सगळ्यांक कळकळीची विनंती आसा आनी रिक्वेस्ट आसा, गोंयच्या सगळ्या जनते खातीर अशा पद्दतीन जेणी फाटल्या जो गोंयाच्या भायर रावतालो आनी फाटल्या 8 दिसां भितर जेणी ट्रॅव्हल केला, कारण त्या मनशान प्रत्येकान आपल्याक स्वता होम क्वॉरंटायन करून घेवपाची अत्यंत गरज आसा. तेणी स्वता प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसतले, गोवा मेडिकल कॉलेज आसतले, हातूंत वचून आपले सायन्स सिमटम्स समजून घेवप अत्यंत गरजेचें आसा. आमी गोंयांतल्यो सगळ्यो प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स हांकां रायट्स दिला की तेंच्यांनी होम क्वॉरंटायनचो स्टॅम्प जो आसा हो प्रत्येकाच्या जेका दिसता की एका होम क्वॉरंटायनची गरज आसा ताजी ट्रॅव्हल हिस्ट्री घेवची आनी ताका होम क्वॉरंटायन करचो. दोज वर ट्रॅव्हल्ड तांच्यांनी होम हिस्ट्री दिवची आनी होम क्वॉरंटायन करचें. अशा पद्दतीन लोक जर होम क्वॉरंटायन करिना जाल्यार आमची लोकांक रिक्वेस्ट आसा, त्या गांवांत रावपी, त्या विलेजीन रावपी किंवा त्या सोसायटीन रावपी, त्या पंचायत एरियेन रावपी किंवा त्या म्युनिसिपालिटी एरियेन रावपी ह्या सगळ्यांनी सरकाराक इन्फॉर्म करचें. वी आर ऑन 104 100 PHC किंवा एडिशनल आमी एक नंबर दिता वीच इज अ वॉट्सॅप नंबर, तुमी नोट करचो, 960 79 09 559. हांव रिपीट करता, 960 79 09 559. आमी बॉर्डर सील केली किंवा बाकीचे हांगासर ट्रान्समीट करपा खातीर जे कम्युनिटी ट्रान्समिशन जावपाक जाय आसलें तें आमी 22 तारखेच्या जनता कर्फ्यूच्या उपरांत कंटिन्यू केल्या उपरांत ते रोखपाक शकले. बट फुडले 8 दीस हे खूब रिस्की आसा, खूब डेंजर आसा. त्या सगळ्या गोंयच्या जनतेन अलर्ट जावचें आनी अशा पद्दतीचे कोण आसा हांकां आमकां इन्फॉर्म करचें हें गरजेचें आसा. आमी 144 इम्पोज केला, पोलिसांक सगळ्यांनी सहकार्य करचें. 3 पेक्षा चड लोक हे एकी कडेन येवचे न्ही. देवळां आसतलीं, चर्च आसतली, मास्क आसतले. आमी सरळ सांगता, हाज्या फुडें देवळांत गुडी पाडवा येता, कसल्याच पद्दतीचे गुडीचे न्ही कसलेच फंक्शन, नाटकां न्ही कसलेच फंक्शन हे खंयच्याच देवळांनी जावचे न्ही. इवन दो चर्चींनी आपले मास्क बंद केलाच, बट चर्चींनी सुद्दां खंयसरूच एकत्र येवचे न्ही. स्पेशली रिगार्डींग आमचे मुस्लीम भाव हांच्यांनी आपले जो तांची प्रेयर आसता, नमाज पडटात एकी कडेन येवन, ते नमाज एकी कडेन येवन पडचे न्ही. ऑफिस चार्ज वीथ द लॉ अँड ऑर्डर वीथ द मॅजिस्ट्रियल ड्युटीज, दिस इज वन. पोलीस, डिफेन्स एस्टाब्लिशमेंट, सेंट्रल पोलीस अँड पार्लमेंटरी ऑर्गनायझेशन्स, आमचे सेक्रेटरीएट ऑफिस, हेल्थ डिपार्टमेंट, आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर, सेकंडरी हेल्थ सेंटर बांबोळी पर्यंत ही सगळी चालू उरतली. प्रायवेट हॉस्पिटल्स जी आसा ही सगळी चालू उरतली. फार्मासी इन्क्लुडींग ही चालू उरतली. फायर सर्विसीस ऑफिसीस ही चालू उरतली. प्रिजन्स हे चालू आसतले. इलेक्ट्रिसिटी वीथ मिनिमम स्टाफ हे जे आसा तेंचे ऑफिसीस चालू उरतले. हाजो अर्थ लोकांनी बील पेमेंट करूंक वचप आनी हें न्ही, तांच्यांनी ते ऑनलायन आहा त्याच पद्दतीन करप. वॉटर सप्लाय, बॉटल्ड वॉटर अँड सिवरेज, ह्यो ज्यो एमर्जन्सी सर्विसीस पडटा म्हणजे उदक सप्लाय करता त्या जाग्यार जो आमचो स्टाफ आसा थंयसरले सिवरेजी खातीर जो स्टाफ वावुरता, जो सिवरेज आसा थंयसरल्यो पॅक बॉटल वॉटर आमकां ताका कॅरी करपा खातीर हे ताका परमिशन्स दिले वयतले. म्युनिसिपल सर्विसीस, हेतून स्पेशली म्युनिसिपल सर्विसीस जे वेस्ट मॅनेजमेंटान जितकें काम करता, जे वेस्ट लिफ्ट करप आनी हे ते ह्यो सर्विसीस म्युनिसिपालिटीच्यो सगळ्यो चालू उरतल्यो. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट स्टाफ हे सगळे चालू उरतले. कम्युनिटी अँड पब्लीक टॉयलेट्स ह्यो चालू उरतल्यो. एनिमल हजबेंड्री, एनिमल अँड कॅटल फीड अँड वेटरनरी सर्विसीस ह्यो एसेन्शियल सर्विसीसान येता. डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स एंड ओनली फॉर द सॅलरी, वेजीस अँड कॉन्टिजन्सीस, हेल्थ अँड एसेन्शियल सर्विसीस रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स हो करपा खातीर आमचे अकाउंट्स डिपार्टमेंटचे स्टाफ चालू आसतले. प्रिंट अँड इलेक्ट्रॉनीक मिडिया हांकां आमी अलाव करता. द बँक अँड ATMs, बँक्स लिमिटेड सर्विसीस तेंचे ATM रन करपा खातीर बँकांक इट इज ओनली फॉर द बँक्स, नॉट द कॉपरेटीव सोसायटीज बट द शेड्यूल्ड बँक विच इज हॅविंग द ATMs, ह्योच बँक्स फक्त चालू आसतल्यो, नॉट द कॉपरेटीव सोसायटीज. हाजी सगळ्यांनी जत्राय घेवची. इट इज अ लिमिटेड अवर्स फॉर द बँक स्टाफ टू रन देअर ATMs. ओके. टेलिकॉम, इंटरनेट अँड पोस्टल सर्विसीस चालू उरतल्यो. शॉप्स ऑफ food, grocery, milk, bread, fruit, vegetable, meat, fish, etc. Okay. Departmental stores,
will be allowed open from the 6 AM to 11 AM. सकाळी 6 पासून 11 पर्यंत, कारण दूधय भितर जायलें. भितर सुपर मार्केटूय आसा, म्हणजे जे मिनिमम जे स्मॉल सुपर मार्केट, बीग मॉल न्ही, स्मॉल सुपर मार्केट आसा, हांकां फक्त आमी सकाळी 6 पासून 11 पर्यंतच म्हटलां. डेरी एक्टिविटीज, म्हणजे दूध कलेक्शन्स जे गोवा डेरी करता हांच्यो एक्टिविटीज चालू उरतल्यो. केमिस्ट इन्क्लुडींग द फार्मासिटी, मॅन्युफॅक्चरींग, डिस्ट्रिब्युशन एंड होलसेलर्स, जे होलसेलर्स वेगवेगळ्या हॉस्पिटलांनी डिस्ट्रिब्यूट करता तांच्यो सर्विसीस चालू आसतले. पेट्रोल पंप्स, LPG गॅस, ऑयल एजन्सीज अँड देअर गोडाउन्स अँड ट्रान्सपोर्टेशन एक्टिविटी. Production and manufacturing unit which requires the continuous process and after obtaining the required permission from the collectors. तांच्यांनी स्पेशली कलेक्टरा कडल्यान परमिशन्स घेवची पडटली. Manufacturing units engaged in production of essential commodities and packaging. Essential commodities ज्यो येतात, फार्मासीज किंवा जे फूड पॅकेजिंग करपी एसेन्शियल कॉमोडिटीज येतात त्योच. All other services declared as essential services from the time to time by the Government of Goa.